आमी एकठवल्या ही ल्हानशे रितीन आमी आतां वांटो घेतल्या. आमची नदर आयच्या दिसाक मातशी इल्लीशी दुसरे भाशेन जातली. आयची प्रेयर सर्वीस मातशी वेगळे तरेन जातली. आमी सगळीं आमची नदर जाता ते भाशेन हो स्टँडी आसा ताचेर दवरुया, तो दिसती पडटा ते भाशेन बसुया. आनीक हें अर्देवर मिसाची भेट सुरू जावचे आदीं ही ल्हानशी तयारी आमी करुया. सोमया जेजूच्या जल्म दिसाची दोबाची परब आयज. आमी सगळीं खुशालकायेन देवाक दिनवासुया आनी खुशालकायेन हे रितीन वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. Let the earth rejoice, rejoice. Joy to the world, the Savior arrives. Let the earth rejoice, rejoice. Anon संसारात सोनार येता, खुशाल बरीत जाऊया. आनंद संसारात आख्खो संवसारभर सुरू करून जेजूच्या जल्माच्या गांवांत इस्रायल, बेथलेहेम आनी ताचे भोंवतणी जे गांव आसात, जे देश आसात, तांचो उगडास करुया. आनी हें सगळें आमी जें पळयता, जें आमी जाणा, जेजूच्या जल्माक आयज नव्यान रावता काय? आयज तूं आनी हांव जेजूच्या जल्माक नव्यान रावता काय? संसाराचेर शांती पसरूंक मनीस जातीन मारलो उलो. तेन्ना देवान मनीस रुपान क्रिस्ता नांवान जल्म घेतलो. संसाराचेर शांती पसरूंक मनीस जातीन मारलो उलो. भोगले त्रास सोंसले हांव, तरी हांसलो देव सदांकाळ. भोगले त्रास सोंसले हांव, तरी हांसलो देव सदांकाळ. हांवें साची पोंटी पेटोवन फुल्ली तरण्या काळजावा. संसाराचेर शांती पसरूंक मनीस जातीन मारलो उलो. कलेचोच तुवर पुजारी, नौलांचीच केळी तरतरी. कलेचोच तुवर पुजारी, नौलांचीच केळी तरतरी. शांततायेचें
झुजून माये मोगास तोवर झुजारी संसाराचेर शांती पसरूंक मनशातीन मारलो उलो तेन्ना देवान मनीस रूपान क्रिस्ता नांवान जळून घेतलो संसाराचेर शांती पसरूंक मनशातीन मारलो उलो गाऊं तुझी अमर काणी कव्यांक उतरां पडटा उणी गाऊं तुझी अमर काणी कव्यांक उतरां पडटा उणी देवा तुका नोमान करून सोंपयतां ही अर्दीच वाणी संसाराचेर शांती पसरूंक मनशातीन मारलो उलो तेन्ना देवान मनीस रूपान क्रिस्ता नांवान जळून घेतलो संसाराचेर शांती पसरूंक मनशातीन मारलो उलो जल्म घेतलो आनी हो दीस आयज आमी मनयता क्रिस्तान मनशा रुपान जल्म घेतलो आतांच आमी आयकलां आनी पळयलां तें गीत डॉक्टर भिकाजी गाणेकर ह्या हिंदू मनशान बरयल्लें हें गीत आख्खो संवसार ह्या सोडवंडाराची वाट पळोवन आसा शांतीची वाट पळोवन आसा हें आमकां सुचयता आमच्याय जिवितान आमकां शांती जाय आमचेय भोंवतणी आमकां शांती जाय आमच्या घोराब्यांत आमकां शांती जाय आमच्या गांवांत आमकां शांती जाय आमच्या गोंयच्या राज्यांत आमकां शांती जाय आमच्या भारत देशांत आमकां शांती जाय आसा गाय कांय घडण्यो आमकां आयकूंक आयल्यात आमच्या भारतांत घडटात त्यो तातूंतली एक घडणी एका भारताच्या वाठारांत घडलेली आमच्या दोळ्या मुखार ह्या वेळार आमी दवरुया पळोवया क्रिस्ताक मानून घेवप्यांक आनी क्रिस्तांवांक मानून घेवप्यांक कितें भोगचें पडटा आनी ती कितें करतात एंटी कन्वर्शन लॉ ह्या कायद्यान जायते कडेन क्रिस्तांवांक पिडापीड दिवपाक सुरू केल्लें आसा थोड्या राज्यांनी सम स्टेट्स ऑफ इंडिया हो कायदो पास जालो आमच्या गोंयांत जावंक ना अजून पासून पूण हे जे कायदे पास जातात तातूंत आमचो सरकार वा आमचे वडील जाप काडिनात हे कायदे जे भाशेन थोडे ग्रूप एक्स्ट्रीमिस्ट ग्रूप आपल्या जिवितान वा आपल्या समाजान घालतात तेन्ना आमचे वडील तोंड बंद करून आसात
क्रिस्त आमचेशी येवंक सोदता. देव आमचे सवें परतून जल्मूंक सोदता. आडावपी आसात तांकां जे कोण पदवी आसात ते बंद करिनात. आनी देखूनच आयच्या दिसाक जेन्ना आमच्या प्रधानमंत्र्याक बिस्पांनी ही नातालांची समरमणी करूंक आपयलो, जायते क्रिस्तांव उठले, मेमोरंडम केलो. जो मनीस आपलें तोंड उगडना, मणिपूर जे क्रिस्तांवांक घडलां त्या विशीं, आख्ख्या भारतान वेगवेगळ्यो घडण्यो ज्यो क्रिस्तांवांचेर आड घडटात त्या विशीं तोंड उगडना, ताका असलो मान दिवन आपोवंक कसलो संदेश दिवंक सोदतात. भाव भयणीनो, जेजू फकत आमचोच काय, क्रिस्तांवांचोच काय, फकत आमच्याच पवित्र पुस्तकांत तो आजीर आसा काय? जेजू देवाचो पूत, सोडवणदार आमचो. आनी सोडवणदार जरी तर आमचे पासत येता तो सगल्यांचो. न्हयच फकत आमच्या पवित्र पुस्तकांत, नॉट जस्ट बायबल, पण दुसऱ्याय स्क्रिप्चरांनी ताचें आसणें आसा तें आमकां मेळटा. हिंदू स्क्रिप्चरांनी आसा. भोव करून जेन्ना आमच्या भारतांत आतां हिंदू राष्ट्र ह्या नांवान वेगवेगळे तरेन क्रिस्तांवांक पिडापीड दिवपाचें काम चल्ललें आसा, तेन्ना हिंदू स्क्रिप्चरान तांच्या पवित्र पुस्तकान जेजूची सुवात कितें? पवित्र पुस्तकांनी सोडवणदाराची वाट मेळटा. न्हयच फकत क्रिस्तांवांच्या पवित्र पुस्तकांनी, दुसऱ्याय धर्माच्या हिंदू, मुस्लीम आनी हेर पुराणांनी आमकां जेजूची सोडवणदाराची खबर मेळटा. सोडवणदार येतलो, सगल्यां पासत येतलो, सगल्यांक सोडयतलो. तुका आनी म्हाका आयज हो जेजूचो जल्म कितें? वॉट इज क्रिसमस फॉर यू? वॉट इज क्रिसमस फॉर मी? इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमच्या मनान हाडुया. तुजो सोडवणदार तुका भेटूंक येता, तूं ताका भेटूंक तयार आसा? तुजो सोडवणदार तुका भेटूंक येता, तो तुका कित्याक फायद्याचो? वाय डू वी नीड अ सेवियर टुडे? हो ल्हानसो संदेश आमी घेवया. आयज जेजू म्हज्या जिवितान, म्हज्या कुटुंबान, म्हज्या समाजान येता. तो कितें करपाक? क्रिसमस इज ऑल अबाउट restoration of mankind. Christmas is all about restoration of your family. Christmas is all about restoration of your life, your future. Christmas is all about newness. Amka to novi korung sotta. He upgrades us. He makes us new, and it is better than the original. जाल्यार आयज म्हज्या जिवितान जेजू कोण? आयज क्रिसमस म्हज्या घोराब्यान कितें हाडपाचो आसा? ही नातालां हे पावटीक 2024 म्हज्या जिविताक आयज कितें दिवपाचें आसा? पवित्र पुस्तकान नदर मारुया. जेजूचो जल्म जालो तेन्ना कितें जालें? कशे भाशेन हो जेजूचो जल्म जालो? ही काणी आमी सगळीं जाणा. ही पवित्र पुस्तकांतली काणी थोडक्यान आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया.
Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive and bring forth a son. And thou shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And of his kingdom there shall be no end. How shall this be, seeing that I know not a man? The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore, also that holy child, which shall be born of thee, shall be called the Son of God. Behold, the handmaid of the Lord. Be it unto me according to thy word. Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Aitai, Nechomatara, Nechomatara, Aitai, Nechomatara, Tiarata. Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger.
बदल हाडपाक शकता काय? तूं आनी हांव आमचें जिवीत सोडवंडाराक हात लावंक सोडूंक दितले हांव काय? आमच्या आदीं जायत्या जाणांनी केलां. तातूंतली एकूच देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. Someone who has offered her life to Jesus and allowed Jesus to change even her career. आमचें जिवीत बदलूंक आमी जेजूक सोडवंडाराक दितले हांव काय? When I was working as a software engineer, I had a freedom. It comes from money. Like we can do whatever we want with the money that we have. But I found the true freedom when I found Christ, when I started living according to His purpose. So I will frame it this way. The true freedom is doing the right thing, the right time to the right people as per the will of God. When I joined the convent, one day I got the chapel duty where I have to clean the chapel. So I was cleaning the tabernacle. I was sweating like anything. And suddenly I remembered my olden days, I used to be sit inside an air-conditioned room, sitting in front of my lap and all. So that life and this life is totally different. I suddenly, felt a little pain because everything got changed. But I kind of heard a sound from tabernacle, maybe, something that I experienced from my mind that, God spoke me. Christy, before you were serving the CEO of Infosys, but now you are serving the creator of this world. My boundaries is more wider than how it was before. And that gives more freedom. And moreover, that freedom gives us joy. So, doing the will of God is what gives me more freedom and joy. Whom do you want to serve? सोडवंडार येता ताची सेवा करूंक, वा ह्या संवसारांतले राजा आसात, ह्या संवसारांतले CEOs आसात, ह्या संवसाराच्यो कंपनीज आसात, तांची सेवा करूंक. वॉट इज युअर करियर? मिसाचे बेटेक आमी तयार जावया. जेजूच्या जल्माची परब आमी गणगणान समरंबुया. तर जेजू आमचे पासत जल्मला. Savior is born and we have to be joyful. We have to be happy. We have to be free. Freedom, जशें सिस्टर क्रिस्टी हिणें आपल्या जिवितान अणभवलें. Freedom of doing what God wills. Not freedom of doing whatever I will, but freedom of doing what God wills. Serving the Master and Creator of this world. हीं सुत्रां आमच्या मनान दवरून ही आमची तयारी करता आसतना मिसाचे बेटेक तयार जावंक आमचें मन, आमचें काळीज, आमचें कुटुंब, आमचो गांव, आमचें राज्य, आमचो देश आनी आमचो संवसार ह्या सोडवंडाराक घेवंक तयार करूंक आमकां कृपा मागुया. भाव भयणीनो, जशी आमी तयारी केल्या, आमची मागणी आमी सोडवंडारा मुखार उबारल्यान ती सगळी मागणी ह्या आल्ताराचेर हाडुया. जी कोण आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमच्या जण एकल्याची कुटुंबां, आयज आमच्या कुटुंबाची परब, तर जण एकल्याची आमची कुटुंबां आनी कुटुंबाच्या वांगड्यांक ह्या आल्ताराचेर आयज हाडुया. आनी हे मिसाचे बेटेन सगळीं खुशालकायेन, आनंदान, उमेदीन भाग घेवन जेजूचो जल्म समरंबुया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. प्रितीच्या भावा भयणीनो, संतोसाच्या उमाळ्यांनी बरोवन आयज आमी व्हडे कुशालकायेन जेजूच्या जल्माची दोबाजीक परब समोर उक्तांव. आयच्या सेवाधर्माचो विशय वचात जेजूच्या जल्माचो संतोस सगल्यांक परगटात. जेजूच्या जल्मा वरवीं संवसाराचेर उजवाड फांकलो आनी मनशांकूळ संतोसान भरलें. देवा बापान आपल्या पुताक जेजूक ह्या संवसारान धाडून संतोष परगटलो, तशेंच आमी आमच्या बऱ्या कोरण्यांतल्यान जेजूचो संतोष मनशाकुळांक परगटूंक आमकां आपोवणें आसा. आमच्या जिवितान खंयचेय परिस्थितीन आमी आसूं, जेजून हाडलोलो खरो संतोष आमी भोगूंक आनी दुसऱ्यांक संतोषान भरूंक आमकां कृपा ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन मागुया. आनी बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक एक कुशालकायेचे परबे समयार आमचे मोदें देव इमानुएल विथ अस इज गॉड खिरीत भाशेन आमचे मोदें देव आयला तेन्ना ह्या देवाक आमी पयले आमच्या जिविता वरवीं रूपकार जावंक, दुसरे सुवातेर ह्या देवाक आमी आमच्या सोर भोंवती आसलेल्या भावा भयणां मदें आमी ताका सोदून काडूंक, आनी तिसरे सुवातेर दोन दिसाक आमकां दितलो हें आव्हान जेजू बरोबर आमी ताची पाटलावदारां कशीं जिवंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाचे काकलुती कुलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांगवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हण. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक.
Krista, Bapaच्या एकल्याच पुता, सौम्या देवा, देवाचे शेरे, तू संसाराचे देवा आमच्या भूमोगाळ बापा, वर्सान वरोस आमचे सोडवणीचे पूर्वेक आमी अंतरेकताना आमची काळजां तूं संतोषान भरताय. तुजो एकलोच पूत आमचो सुरवंडार आपल्या सोलमान आमच्या किरकोळपणाचो वांटिली जालो, ताका आमी आतां कुशालकायेन स्वागत करता. तशेंच नितीदार कसो वैभवान तो येतलो तेन्ना शांती समाधानान आनी कुशाल मोनान ताका मेळूंक वचूंक आमकां फावो कर आनी ताचे मोहिमेंत आमकां वांटो दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेता रासवो चलयता सासनाच्या सासना. इसायास प्रवेद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोरना सावळेच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तांची कुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोश चडयलोय. पिकेच्या सोमयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात. तशेंच तुजे फुड्यान ती आनंद भरीत जातात. कित्याक मिद्यानाच्या दिसा केल्ले तशें ताच्या बाराचें जू, ताच्या खांदायली काठी, ताचे जुलूम कोतेल्यांची बोडी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सगळे जोडे आनी रोगतान भरलोली आंगवस्त्रां ही सगळीं उलपोवन गेली आनी उज्यान तांचो भस्म केलो. कित्याक जल्मलो आमकां एक बालूक, दिला आमकां एक पूत, ताच्या कांदार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका वळखतली ह्या नांवान. अजापूंत बुध दिनार, पदवेदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कुंवर. ताचे राजवटीक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना. तो दाविदाच्या सिंहासनार बसून आपले राज चलयतलो. आतां नितेकाली नितीन आनी प्रामाणीकपणान ते राज स्थापतलो आनी राखतलो. दोलबारांचो सोरेस्पूर आपल्या मोगाच्या बोळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब गायन करून जातलो. आज आमकां जल्मून आयला सोडवोंडार सोमी जेजू.
परतून म्हणया आज आमकां सोडून आयला सोडवणार सोमी जेजू नवे गीत रोचून गायात परमेश्वरात वाकाणात शेकांचेक प्रितुमे वयर देवाक सोद गीता गाया परमेश्वराच्या मानाक गीता गायोन आगोडात वयर काडात नाव देवाचे पोरगोठात दारोण ताचे जबाब आज आमकां सोडून आयला सोडवणार सोमी जेजू ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रामोदें गाजोया सगल्या पोरसांक कळोयात ताची कौतीक विस्मिता परमेश्वर कितलो वतो मान भोवमान ताका फावो आनी कोयच्या देवाचे ताचे इतले बेदोरचे जबाब आज आमकां सोडून आयला सोडवणार सोमी जेजू परमेश्वर एकलोच राजा राष्ट्रानू गाजोन सांगा ताणे तीर केला संसार नितीची ताची राजवट सगलो आनंद भोगू उल्हासू आको संसार खूब बोला दर्या सागर आयकून दितात सगोण कोण आज आमकां सोडून आयला सोडवणार सोमी जेजू फळां सोयत पिकार जमीन बुरकुटू आनंद बोरीत रानांतली सगळीं झाडां मुरगोटू कुशाल बोरीत मनसुबी प्रितुमेची पोरसांची कोचाक जोडटी परमेश्वर होबळे येता जबाब आज आमकां सोडून आयला सोडवणार सोमी जेजू बागीवन पावलून तिताक बरयलोले चिटी वेले वाचप सगल्या मनशाक सोडवण मेळचे खातीर देवाची दुलोबाय दिश्टी पडली ती आमकां अधर्मी जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सांडून मानसुगेन प्रमाणीकपणान आनी भोगतीन ह्या संवसारांत जिवंक शिकयता येवचें आसा त्या सुखाचो बोरवांसो धरून मुणगे आमच्या वर्त्या देवा आनी सोडवोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या दोबाजीक येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जिवंक जाय आमकां सगळे तरेचे खोटेपणांतली सोडोवचे खातीर आनी नितळ केली बऱ्यो करण्यो करूंक आशेता तसली आपली खाशा पर्जा करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेच बलिदान केलें देवाचें उतोरें Alleluia.
बापाशी पावोंगेर. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सगळ्या संवसाराची लोकगणती करची म्हूण त्या दिसांनी सेजार आगुस्त हाचो हुकूम भायर सरलो. किरीन सिरियेचो राजपाल आसतना ही पयली लोकगणती जाली आनी सगळीं आपआपलें नांव लावन दिवंक आपआपल्या गांवांक वेतालीं. आपूण दाविदाचे घराण्यांतलो आनी गोत्रांतलो देखून जुजे गालिलियांतल्या नाजारेत नोंगरांतावन जुदेयांतल्या बेतलेहेम म्हणलोल्या दाविदाच्या नोंगरान गेलो. आपणा लागीं लग्नाचें उतर जाल्ली गोरबेस्त आसलोली मारये सांगाती आपलें नांव लावन दिवचे खातीर ताणें तशें केलें. आनी थंय आसतना तिचे प्रसूत जावचे दीस भरले आनी तिणें आपल्या मालगड्या पुताक जोल्न दिलो आनी तांकां खानावळींत स्वात नासली देखून ताका फाळयांनी गुटलावन खावणेंत आड घालो. त्याच खेड्या गांवांत रात पारो करून कांय गवळी आपले हिंड राखताले आनी अवचितूच एक देवदूत तांचे सरशीं उबो जालो आनी देवाचें तेज तांचे भोंवती परजळ्ळें आनी ते भिवन थरथरले. पूण देवदूतान तांकां म्हणलें, भिवू नाकात. पळयात, व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां हाडटां आनी होच संतोश सगळे परचेक भोगतलो. तर आज दाविदाच्या नोंगरान तुमकां एक सोडवणदार जल्मला. तो क्रिस्त सोमी आनी ही तुमकां खुणां. फाळयांनी गुटलायलोलो आनी खावणेन न्हिदयलोलो तुमकां एक भाडूक मेळटलो. तेन्ना अवचितूच देवदूतां बरोबर सर्गीच्या दोलबारांचो एक व्हड जमो दिसती पडलो आनी अशें म्हणून ते देवाची तुस्त करताले. महिमा देवाकूच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगार बाबा भयणीनो, आज आमी खेरीत भाशेन ही नातालांची परब समोरमतांव पादवीगाराच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान आनी आमचे PPCच्या नांवान फाब्रिकाच्या नांवान तुमकां सगल्यांक कुरपेन बोललेले ही नातालांची परब हांव उडयतां. इमानुएल आमचे मोदें देव. इमानुएल विथ अस इज गॉड. आमी जायते फावटी बाबा भयणीनो ही उतरां आयकल्यान आनी आयच्या दिसाक ती आमकां व्हड खुशालकाय दिता, कित्याक ही परब आमी आज समोरमतां. मग बाबा भयणीनो, एक धाकटुली गोडणी आयच्या दिसाक सुरवात करता. एक राजा आसलो, ताका 2 जाण पूत आसले. त्या राजान आपल्या दोगूय पुतांक आपयले आनी दोगांय कडेन 5 मोतयां दिलीं आनी तांकां सांगलें, वचात, गांवांत वचात
आनी जो मनीस तुमकां हांसतलो त्या मनशाक तुमी एक मोतयें दियात. आनी जेन्ना ती मोतयां सोंपतात तेन्ना तुमी पालासीन भितर यात. दोगूय गेले गांवांत भोंवडी तांणी मारली. जितलो तांकां लोक मेवलो तितलो आमुर्को हांसो कोणाच्या तोंडार नासलो. सगळे दुखाबरीत आसले. तांणी पळयलें की सगळोच लोक दुखांत आसा. व्हडल्या राजाच्या चल्यान आपली सगळी आशा सोडून दिली आनी परतून आपल्या राजपालासीन तो भितर सरलो. दुसऱ्या राजाच्या पुतान आपली दिल्लें कार्य सोडून दिवंक ना. ताणें म्हणलें हांव हो हांसो कसो मनशांचेर हाडटलो हें बारीकसाणेन ताणें नियाळलें. आनी जेन्ना तो नियाळटालो ताणें म्हणलें लोक म्हाका हांसोना पूण हांवें तांकां हांसो दिल्यार घोडयेक बदलेक म्हाका ती हांसो दीत. आनी अशें करून मोतयां घेवन तो गेलो. आनी पयलोच ताका एक तोरणाटो मेळ्ळो. ताका तेणें आमुर्को हांसो दिलो राजाच्या पुतान. आनी त्या मनशान ताका परतून हांसो दिलो. ताणें ताका मोतयां दिलें. अशें करून 5 मोतयां ताची सोंपलीं. आनी तेन्ना ताका गमलें की ज्या मापान हांव दितां त्याच मापान म्हाका परतें मेळटा. ज्या मापान हांव म्हजो संतोश दुसऱ्यांक दितां देव म्हाका दुप्पेट संतोश दिता. वय बाबा भयणीनो, आयची परब आमकां खरेंच एक संतोशाची परब म्हूण आमी नियाळटाव. आनी पयलें वाचप किरीत भाशेन इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां. थंयसर बाबा भयणीनो आसिरियाच्या राजान आक्रमण केलें इस्रायलाचेर आनी तांकां निर्वाशी केली. म्हणजे तांकां रेफ्युजीज केली. तांकां बाबा भयणीनो गुलामपणां दिलीं आनी तांकां आक्रमण करून तांचें झूज मांडलें. असल्या वेळार इजायास प्रवादी हे निर्वाशी जाल्ले पोरजेक, काडुकांत आसलेल्या पोरजेक, जांकां आनीक फुडार दिसती पडनासलेलो असले पोरजेक एक उजवाड कसो दाखयता. आनी उतरां बाबा भयणीन तो म्हणटा. पयलो 3 कारणां दिता तांणी संतोशान मुरगोटूंक. पयलें कारण आयच्या वाचपान आमकां मेळटा. तांची कुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोश सोडयलो, पिकेच्या समया संतोशात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोटात. तशेंच तुजे फुडें ती आनून बरीत जातात. हें पयलें कारण तांकां दाखयलें तुमी संतोशूंक जाय. तुमच्या काळजाचें दूख देव काडून उडयतलो म्हूण इसायास प्रवादी तांकां बरोवं सुद्दां. दुसरें कारण ह्या उतरांनी तो तांकां म्हणटा. मिद्यानाच्या दिसा केलें तशेंच ताच्या बाराचें झू तुवें मोडून उडयलें. तांचे जुलूम करतल्यांची बोडी तुवें सगळे झुजाचे सगळे जोडे आनी रोगतान भरलेलीं आंगोस्त्रां ही सगळीं उलपोन उडयली. मोगाल बाबा भयणीनो, संतोश देव येता तेन्ना सगळे आमच्या जिवितान निराशा आसा तें बदलता आनी परतून आमकां खुशालकाय हाडटा म्हूण इसायास प्रवादी शेकडे आदीं भासायता. आनी खरेंच तिसरें कारण तो तांकां हें सांगता. कित्याक जल्मला आमकां एक बाळूक, अजापोन बूद दिनार, पदवेदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कुंवर. ह्या उतरांनी इसायास प्रवादी हे निर्वाशी जाल्ले पोरजेक, गुलामपणान आसलेले पोरजेक, भिरांकूळ काळोखांत आपल्याचेर काळोख पसरता म्हणलेले पोरजेक किरीत भाशेन ह्या उतरांनी बरोवंस दिता. आनी बाबा भयणीनो, ही पोरजां ह्या मसियस आमचे मोदें देव. आमी म्हणटा इमानुएल, गॉड इज विथ अस. बोलदें जाल्यार ताचें लिटरल ट्रान्सलेशन विथ अस इज गॉड. आमचे कोंकणी भाशेन बरी आमी म्हणटा आमचे मोदें देव. खरेंच बाबा भयणीनो, हो देव आमचे मोदें आयलो तेन्ना पयले पाटी मनशा कुडा मोदें देवान आपूण मनशा पासत आयलो म्हूण दाखोड केलें. आनी खंय मेळ्ळें बाबा भयणीनो? आमी तर पवित्र पुस्तकाचेर नदर मारल्यार
सुटकेच्या पुस्तकान देवान दादल्या आनी बायलेक रोचली तेन्ना तान देव मनशा सांगाता चलत रावलो आनी देवान ह्या दादल्या आनी बायलेक विचारलें खंय आसात तुमी वेर आर यू बाबा भयणीनो तांणी देवाक आपल्या जिवितांत सुवात दिली ना दे डीड नॉट गिव स्पेस टू गॉड दे रादर क्लोज्ड द स्पेस दॅट गॉड वॉन्टेड टू वॉक विथ मॅन दुसरे सुवातेर देवान परतून मनशाक विचारलें वेर इज युअर ब्रदर वेन केन किल्ड आपल्या एकल्याच भावाक ताणें जिवेशी मारलो तेन्ना देवान ताका विचार केलो वेर इज युअर ब्रदर तुय सुद्दां केनान आपल्या भावा बरोबर देवा सांगाता आपूण चलतलो म्हूण भासावणी ताणें आपली बिगोडली तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो देवान किरीत भाशेन आपले पोरजेक प्रभाद्या वरवीं आनी दुसऱ्या हेर लोकां वरवीं भासायलें सुटकेच्या पुस्तकांत आमकां 13व्या आवेस्वरान 21वी वोड मेवता देव आपले पोरजे मुखार वेतालो दिसाक जेन्ना पोरजां चलताली कुपाच्या रुपान देव पोरजेचे सावडी घालतालो आनी रातच्या वेळार उज्याच्या आकट्यान तांच्यो वाटो तो दाखोड करतालो देव मनशा सांगाता प्रभाद्या वरवीं आनी दुसऱ्या राजा वरवीं मनशा बरोबर चलता पूण मनीस बाबा भयणीनो आमी असक्त जावन देवाचो सांगात सोडटा हाका लागून आयच्या शुभ वर्तमानांत लुकाच्या शुभ वर्तमानांत म्हणटात आमी आपूण दाविदाच्या घराण्यांतलो बाबा भयणीनो जावन आसलो आनी हो जल्मतलो ताका आमी इमानुएल अशें म्हणटले म्हूण देवदूत भासायता कित्याक भासायता कित्याक आमचे मोदें देव विथ अस इज गॉड आनी खरेंच बाबा भयणीनो देव आमचे मोदें आसा म्हूण दाखोड करता कोणा उद्देशी दाखोड करता आमच्या स्वभावा उद्देशी आमच्या जिविता उद्देशी देव तर आदल्या कोरारांत आमचे सवे आसा म्हूण दाखोड करता नव्या कोरारांत जुजे आनी मारिये बरोबर तांच्या जिविता बरोबर देव आसा म्हणून हे आसने देवाचे मारिया आनी जुजे अणभवतात बाबा भयणीनो पाप साहेब सवो आमकां काय बरें उदाहरण दिता देव आमच्या सांगाता आसा म्हणून तो म्हणटा जितले पावटी पाद्री आनी माद्री वातिकान ह्या शारांत भोंवतात आनी म्हाका दिश्टी पडटात तितले पावटी देव म्हजे सांगाता आसा देव म्हजे बरोबर चलता म्हूण हांव अणभवतां द मोमेंट आय सी nuns and priests walking on the streets of Vatican City, I experience that God is alive and is with me. मोगाड बाबा भयणीनो खरेंच आमचे मोदें देव विथ अस इज गॉड हे मारियेन आनी जुजेन आपल्या जिवितांत अणभवले आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा लोक गोंती करूंक बाबा भयणीनो जुजेक नाजरेतांतल्यान बेथलेहेमाक वचूंक पडलें कितली जायत ती वाट आसली 170 किलोमिटर आपल्या बायलेक निमाण्या पोरसूं जावचे दीस पावले मारयेचे गाडवाचेर तेका बसून आपल्या हातान गाडवाक बांदून जुजे बाबा भयणीनो चलून गेलो ताणें बेपरवा केली ना देवाची खुशी पयली आपल्या जिवितांत मानून घेतली देव म्हज्या सांगाता चलता हे जुजेन मानून घेतलें जेन्ना तो बेथलेहेमांत पावलो कोणेंच तांकां स्विकार करूंक ना बाबा भयणीनो कोणेंच तांकां आसरो दिवंक ना तांकां बाबा भयणीनो एके भाशेन गोरवांचो गोठो मेळ्ळो खावणेंत तांकां जागो मेळूंक सुद्दां नासलो आनी आयचें शुभ वर्तमान काय बरें आमकां मेळटा बाबा भयणीनो तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून ताका फाडांनी गुटलावन खावणींत हाडून दवरलो जीसस वॉज नॉट बॉर्न इन अ मेंजर ही वॉज ब्रॉट अँड प्लेस्ड इन अ मेंजर उतरां आयच्या शुभ वर्तमानाची काय बरी उतरां आमकां मेळटात खावणींत स्वात नासली देखून ताका फाडांनी गुटलावन खावणींत हाडून दवरलो आनी बाबा भयणीनो हें सोत कोणाक खबर जेजू खंय जल्मलो जायत म्हज्या हिसपान नियाळटा आसतना म्हाका अशें दिसलें घडयेक जेजू आमी सजमतांव ते भाशेन जल्मूंक ना
आमी म्हणटा गोरवांच्या गोट्यान गोडीक ताणें जल्म घेतलो. जायत घडये आमकां जाणार आज आमचे जे बायबल ताचे वयर बारीकसाणेन आपलें शिकोवण करतात ते म्हणटात कावणेन जेजूक हाडून दवरलो, ताका स्वात नासली. ह्या मनशाच्या पुताक आमचे पासत ह्या संवसारांत आयलेल्या देवाच्या पुतान आमचे सारको तो मनीस जालो. आमचे बरोबर मनीसपण ताणें घेतलें. सगल्यांत तो एक जालो शिवाय एक सोडून, पातोक सोडून बाबा भयणीनो मनशां बरोबर तो जियेलो. ओ देव आज एक बाडो कसो तुका आनी म्हाका एक खावणेंत हाडून दवरलेलो पळयता. कितें सांगता काय तो म्हाका? तुका आनी म्हाका एक आव्हान दिता, म्हजे सारको तूं जाव, म्हजो उपकार दुसऱ्यांक तूं जाव. बी माय रिफ्लेक्शन टू अदर्स, बिकॉज आय वॉन्ट यू टू रिफ्लेक्ट वॉट आय अंडरवेंट इन माय लायफ. जेजून आपलो मोग दुसऱ्यांक सगल्यांक पसरायलो. इतलेंच न्हय, आपले जिवितांत ताणें हे दुसऱ्या पासत मोग करचो आनी मोगा पासत मरचें उदाहरण आमकां दिलें. भाऊ भयणो, आज आमी ही नातालांची परब समोर म्हणटाना तुका आनी म्हाका एक आव्हान, दॅट्स अ चॅलेंज फर्स्ट. एज अ क्रिस्टियन, एज अ कॅथलीक, डू आय रियली लीव विथ अस गॉड? हेचेर हांव सोत मानून देव म्हज्या सांगात आसा म्हूण हांव भावार्थान चलतां काय? Do I really believe that Jesus abides in me and that I have to reflect him in the other person? बाबा भयणीनो, जायते पावटी अवघड आमकां. आमच्या सोर भोंवती आमी नदर मारुया. जायते रस्त्याचे देगेर आसलेली आमची भिकारी बाबा भयण, आमी तांकां भिकारी म्हणटा. जायती आमची बाबा भयणीनो आपल्याक दिसपोटी जेवण नासलेलीं आसात. जायती आमची मायग्रंट्स बाबा भयण्यो आसात. जायती आमची रेफ्युजीज आसात, निर्वाशी. वॉट इज माय एटिट्यूड टुवर्ड्स देम? हाऊ डू आय लूक ऑन देम? डू आय लूक डावन अपॉन देम? और डू आय रियली लूक एट देम एज अनदर क्रायस्ट? आमच्या देशांत आमकां एक राष्ट्रपती आसलो, ताचे सांगाती अशें म्हणटाले, अब्दुल कलाम. जेन्ना तो मेलो, ताची पुण्यतिथी आसली तेन्ना ताणें अशें म्हणलें, ह्या मनशान आपल्या जिवितान निस्वार्थीपणान दुसऱ्यांचो मोग केलो, दुसऱ्यांची सेवा केली, दुसऱ्यां खातीर आपलें जिवीत झरोवन मेलो. तो देवाचो उपकार आमी तर कोणाकूय पळयला, ह्या मनशाच्या रुपान आमी देवाक पळयला. मोगाड बाबा भयणीनो, आज नातालांची परब आमी समोरमता तेन्ना देव आमचे मदें आसा हें पयलें आमी मानून घेता तेन्ना आमीच उपकार दुसऱ्यांक जावया. दुसरी आमची भावा भयणी कश्टवतात तांकां आमी खिरीत भाशेन एक आदार आनी तेंको आमचो दिवया. तिसरे सुवातेर हांव जेजूक जेन्ना उपकार जाता, दुसऱ्यांक आदाराक पावता, तेन्ना शुभ वर्तमानान जेजून म्हाका सांगलां ते भाशेन ताका दुसऱ्यांक परगटूंक आनी ताचें राज विस्तारूंक 2 दिसाक प्रयत्न करूंक तो म्हाका उलो मारता. कशें हांव परगटतलो? जंय ओनी चलता थंय हांव म्हजो आवाज बाबा भयण म्हजो ताळो उबारतलो. जंय बाबा भयण निसंटण जाता थंय हांव तेंको दिवन हांव झुजाक वचूंक तयार जातलो. हांव बेश्टोच उबो रावन बाबा भयणीनो पळोवचो ना तमाशा कसो. जंय बाबा भयणी 2-3 जाण एक जातात आनी आपल्याक जाय ते भाशेन मांडण्यो काडून दुसऱ्याचे निसंटण करतात, तांचेर हांव निशेध मारूंक तयार आसतलो. जे मनीस आपल्याच वाद्याचे जावन बाबा भयणीनो शिकोवन दिल्या उपरांत सुद्दां आपलें मन बदलनात, तांकां परतून परतून उगडास हांव करतलो. ही काळजीदारपण आमी घेवन आज जेजूक आमी सरभोंवती आमच्या ह्या बाडूक जेजूक ताची आमी खिरीत भाशेन जल्माची परब समोर म्हणटाना तुका आनी म्हाका आज तो उलो मारता. जाव तूं खरेंच एक खरो क्रिस्त हांव. जाव तूं खरेंच तुजे मदें देव. जाव तूं ह्या समाजांत म्हजो गोवाय. जावं तूं ह्या समाजांत म्हजो खरो पाटलावदार. विथ अस इज गॉड. संतोशान आमी बरुया, कुशाल आमी जावया आनी देवाक दिनवासतना ही कुशालकायेची परब सगल्यांक आमकां एक फळादीक परब जावंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया.
उबी रावया. बाबा भयणीनो, आज सुत्राय दवरची आनी पवित्र आत्म्या वरवीं तो मनीस जालो ही आमी उतरां आज भावार्थाची उच्चारणेन म्हणटा तेन्ना सगलीं आमी दिमी मोडटले. सगलीं बरोबर म्हणया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी प्रितुमीचार वचनारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सगलीं दिमी घालुया. उबी रावया. आंकवार मरेतान सोलमलो, पोस पिलाता काल ताणें कोस सुसले, ताका कुस्सा सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात सोडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयेंतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सुबेक, भोगतांचो एकतार, पातक्यांचें भोगसोनी, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. विथ अस इज गॉड. आमचे मोदें देव आसा जाल्यार किरीत भाशेन हो देव आमच्या सांगातात चलतना आमकां ताच्या आदाराची गरज. मनीस कशी ह्या वेळार आमच्यो थोड्यो गरजो बापा मुखार आतां आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजू भाशेन सदांच आपल्या जिवितान हो पोले हांव येता तुजी कशी करूंक येता असलें उदारपण देवाची मोहिमे खातीर वावरूंक आनी आपल्या जिवितांतल्या 2 दिसा आपले पोरजेक पवित्रायेन मार्गान चलोवंक ते नमुन्यांचे जाल्या प्रमाण बापा लागीं मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी कालोकी कोरन्यो पयसावून उजवाडाच्यो कोरन्यो विस्तारूंक आनी समाजान पोरचेचें दूख उणें करूंक फावो त्यो सवलत्यो निर्माण करून तांच्यान खरो संतोश हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी सगळ्यांनी जेजून आपल्या जल्मा वरवीं हाडलोलो संतोश आपणावून वायटोवें जिवीत सोडून दिवन कुशालकायेची क्रिस्ताची पाटलावदारां कशीं जियोंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बागेवन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेची दाखोवन चलतना ताची देख घेवन आमी जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक आनी आमच्या बऱ्या कोरण्यांतल्यान समाज उजवाडावन बरोवंक आमकां बापाचो आदार मागुया.
सुर्गींच्या बापा, तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्यात. ओस्कोत मनशां आमकां तुज्या देण्यांनी भरताय तेन्ना ह्या बाळूक जेजून हाडलेली शांती, सवस्काय, मोग आमच्या गरीब बाबा भयणां सवे आमी दिवंक, तो विस्तारूंक आनी तूं खरोच जिवो देव आजून आसाय म्हूण आमच्या कोरण्यांनी आमी दाखोवंक आमकां कृपा दी. आमची मागणी स्विकार कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. C35, page number 43, C35. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या दोयार बापा, जेजूच्या जल्माची दोबाजीक परब आमचे सरवणीचो ओरोव म्हूण तूं आमकां दाखयताय. देखून व्हडे उर्बेन आनी काळजाच्या संतोशान ही जागृणेची रीत पाळूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काडी आनी सोर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनूच शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्यां मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो.
मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आता ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटून वचूं आमची काडसां देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दोयाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचे तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी तुका भेटयता. ती तूं राख आनी तिका तूं राख आनी चलय. आख्खे पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पासत, फिलीप नेरी आमच्या गवंड्या पासत, सिमाव आमच्या आदारी गवंड्या पासत आनी दोन दिवतांनी परगटलेलो तोच खरो बावाट सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या पासत. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालोल्या आम्हा सोमेस्तांची दया कर. आमचो बावार्थ आनी आमची भोक्ती तूं ओळखताय. सासणाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकाणूक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आम्हा सोमेस्तांक लाभच्याक तें आमी समोर पिता. आख्खे पवित्र सभेच्या एकवटान आमी आज बागयोंत मारीन आपल्या आंकवारपणान सांबाळून संवसाराच्या सुरवंडाराक जोन दिलो. ती भोव पवित्र रात तो भोव पवित्र आनी ते मारयेक त्याच जेजू क्रिस्ताच्या आमच्या सोम्या आनी देवाचे सदांच आंकवार मायेक आमी भोक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पोतीक बागयोन सुसेक तशेंच बागयोन पेद्रू आनी पावलू आनी आंद्रे, जाकोब, जुआंव, तोमास, फिलीप, बार्तोलोमियो, सिमाव, मातेव आनी तादेव, लीन, क्लेत, क्लेमेन, शिस्त, कॉर्नेल, सिप्रियान, लॉरेन्स, क्रिझोगोन, जुआंव आनी पावलू, कॉज्म आनी दामियांव ह्या तुज्या दोन दुतांक आनी रॉक साक्षांक आनी सोमेस तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. ताच्या पुण्यांत आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुज्या मुणयाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सासणाचे कास्तींतली आमकां निवार आनी तुवें विचून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीन. सर्वेस्परा ह्या देण्याचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. कोस्ट मरोन सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सोर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिनवासलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो
तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी कास घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोडपोर गोटुया. बापा, आमी तुजे मुणयारी आनी तुजी पोरजां तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो पुनर्जिवनपणाचो आनी स्वर्गात चडण्याचो भोक्तीपणी उगडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली मोहिमेवन देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ, पवित्र आनी संपूर्ण बोली ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास. हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दोयाल दीस घाल. तुज्या नितिवंत चाकरा आबेलाची देणी बाबार्थाच्या बापान आब्रामाचो योद आनी तुज्या यादनिका मेल्किसेदेकाची भेटोवणी तुवें मानून घेतली, तेच परी हेंय बलिदान तुका मानूं. सर पदवेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान स्वर्गार तुजे मुखार व्हरूं म्हूण आमी खालतेपणी मागता. अशें हे वेदी वयली तुज्या पुताची बो पवित्र कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा सोमेस्तान तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी भर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्परा, आमच्या मेल्ल्यांची काकूत कर. भावार्थाची मोर आसून ती आमच्या आदीं गेल्यांत आनी विसोवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्ता थंय मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या गोपान सूख आनी शांती मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आनी आमा पातक्यांक तुजे अगणीत काकलुतीचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळयोवं नाका, पूण आमची पातकां बोगोस आनी जुआंव, इस्तेव, मातियस, बार्नाबास, इनास, आलेशांद्र, मार्सेलीन, पेद्रू, फेलिस्तास, पेरपेत, आगाता, लुसी, आग्नेस, सेसील, अनास्तास ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रोक्त साक्षांच्या आनी सोमेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यान आमकां एकठांय कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. ताचे उद्देशी तूं सर्वेस्परा ह्यो सर्व बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्व दोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमचे मोदें देव, with us God,
खिरीत भाशेन हो देव दोन दिसाक आमच्या कोरण्यांनी आमी दाखोड करूंक आमच्या जिविताचे चालीन ताका आमी दोन दिसाक दुसऱ्यांक अणभवूंक शिकोवंक दोन दिसाक कोण नासलेल्यांक गरिबांक रस्त्याचे देगेर आसलेल्यांक निर्वाशी जाल्ल्या रेफ्युजीक मायग्रंट्सां सगळें ताका आमी पळोवंक तोच शिसो आमकां आज प्रार्थनांतल्यान शिकयता तेन्ना आमी जांचो राग घेवन आसाव जे आमचे दुस्मान म्हूण आमी चलता तांकां ह्या वेळार भोगसूंक ह्या प्रार्थनांतल्यान आमी मागूंक ह्या वेळार थोडो वेळ आमचे हात जोडुया ओगेपणान आमच्या दुस्मानाचो भोगसूंक नासलेल्या बाबा भयणीचो उगडास करुया. सगलीं बरोबर. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां थाणीत पडूं दिवं नाका पूण वायट सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सगोस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, मोची शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे खुशे परमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जेतान राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. ही देवाची शिरी वस्तो आमचे मोदें देव सगलें सोडून आमचे खातीर आयलोलो. पातोक मात सोडून सगल्यांत तो मिसोड जालो. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी. बाबा भयणीनो, क्रिस्त प्रसाद आमी शेवताना सुत्राय दवरची. हो क्रिस्त प्रसाद फकत बावतिस्म घेतलेल्या आमच्या बाबा भयणांक आमचे मदें तर कोणूय हेर दुसरे आसात. यू आर मोस्ट वेलकम फॉर द सेलिब्रेशन, बट प्लीज डू नॉट रिसीव द कम्युनियन इफ यू आर नॉट बॅप्टायज्ड एंड इन अ स्टेट ऑफ ग्रेस. देव बरें करूं. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
उबी रावया, प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचो जोल्म आमी आज समोरुमताव आनी दोबाजीक पोरबे समयार ताणें आपल्या जोल्मान घेतलोले मांस आनी रोगोत आमचें खाण आनी पिवण कशें आमी सेवलां. ह्या खाणा पिवणा वरवीं ताच्या देवीक जिवितान आमकां ओदीक ओदीक वाडोय म्हण आमी मागताव. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं मातशें बसुया. भाव भयणीनो, जेजू जल्मला. सगल्यांक तुमकां हॅपी क्रिसमस. आनी जेजू तुमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबांनी आयज जल्मू आनी आमची ही नातालांची समोरमणी करता आसतना उगडास करता आयच्या दिसाक ही नातालांची परब आमच्या कुटुंबांची परब, घोराब्यांची परब. ह्या पासत आयचो दीस 25 तारीख डिसेंबराची जाता ते भाशेन आमच्या कुटुंबा बराबर सारुया. आमी फादर आयज इगोर्जेन आसचे ना, इगोर्ज आयज बंद आसतली. आमी आमच्या आवय बापाय सवें तांच्या घरा वेतल्या म्हणटच आयज इगोर्ज बंद आसतली. सगल्यांनी तुमी आमची परबीं सगल्यांक, तुमच्या घरच्यांक आनी तुमच्या शेजाऱ्यांक पाठोवची. सांगलोले परी जी नोखेत्रां तुमी हाडलेलीं आसा तांचे आतां मीस जाल्या उपरांत जजींग जातलें. ही नोखेत्रां सकयल स्टेजीर घातलेलीं आसा, तुमी ती वेची आनी पळोवची. मीस जाल्या उपरांत बरीशी चाव केल्ली आसा पातकुरान, तुमचे पासत ती पिवंक विसरो नाकात. सगळीं पियात चुकय नासतना. बरीशी केल्या, कॉफी आनी चाव मिक्स केल्या. आयज दोनी एक बराबर मेळटली. आनी तशेंच आमी केक खावन सगळीं जेजूच्या जल्माचे परबेक खुशाल जावया, एकामेकाक मेळया, एकामेकाक वीश करया. आयज धांवनाकात बेगीन बेगीन. हावजी दवरूंक ना, पयशे कांय मोडपाक नाका, सगळें फुकट आयज. म्हणटच थोडोसो वेळ बराबर सारया, एकामेकाक मेळया, एकामेका लागीं उलोवया. नोखेत्रां जी घातलेलीं आसा तांचें जजींग तुमी करात. एकामेकाक सांगात खंयचें नोखेत्र बरें आहा तें. फायनल जजमेंट जजीस आहा ते दितले, तुमी दिवचे ना, हांवूय दिवचो ना. जे जजीस आहा ते आमकां जजमेंट दितलो, तो मागीर मानून घेवया. कोणाकूय प्रायज मेळना जाल्यार झगडीं करनाकात, केस्तांवां करनाका. म्हजें बरें जाल्लें, तेजें बरें जाल्लें. खेरीत भाशेन उगडास करता. 400 वर्सांची समोरमणी करता आसतना हें कॉम्पिटिशन खेरीत भाशेन दवरलां आमकां एक सोयेक दिवपाक, बराबर येवन आमचो तालेंत जो आसा, आमचे गूण आसा ते आमी दाखोवपाक. तशेंच समजता तुमी तुमचीं नांवां गोट्याव जो तुमी केला तुमच्या घरांनी वा तुमच्या वाड्यार, ताचीं नांवां दिल्या म्हूण समजता. 26 तारखेर सांजेच्या वेळार आमचे जजीस जी कोणें नांवां दिल्यात आनी तुमी रेजिस्टर केलां तांच्या घरा ह्या गोट्याचें जजींग करूंक येतलीं. त्या वेळार तुमी तुमच्या गोट्याशी हाजीर जावचें. 26 तारखेर हे गोट्याची जजींग करूंक येता आसतना जाता तितल्यांनी भोव करून तुमी जे समुदायाचे गोटे केल्ले आसात जाता तितल्यांनी त्या गोट्याशी रावची. तुमचे फामिलीचे गोटे आसत जाल्यार फामिलीच्या सगळ्या वांगड्यांनी थंयसर रावचें. चड जाणां वांगडी आसल्यार चड प्रायज, चड पॉयंट्स मेळटले खंय. ह्या आख्या सुमानान आमी नातालांची परब मनयता आसतना वेगवेगळ्यो घडण्यो घडून हाडलेल्यो आसात. फाल्यां सकाळीं, फाल्यां म्हणल्यार आयज सकाळीं 8 वाजता मीस जातलें इगोर्जेन, तशेंच दाबोलीं कोपेलान, दोनूय कोंकणी मिसां. 27वेर सॅक्टर वायज कार्यक्रम जातलो सांजेच्या 6:30 वाजता आनी 8:30 वाजता सोंपतलो. तुमच्या सॅक्टराचे कार्यक्रम तुमी घेवन येवचे. आनी जीं कोण कांयच कार्यक्रम करिनात, खंयच्याय कार्यक्रमांत भाग घेना, तांणी दुसऱ्यांक पळोवपाक येवचें. जे कोण कोत्तात, प्रॅक्टीस केल्या आनी आपले तालेंत दाखोवपाक सोदतात तांकां पळोवपाक तुमी मुद्दम येवचें आनी दुसरे फावटी तेंचे कडल्यान शिकचें तुमीय बीन करपाक. 28 तारखेर सकाळीं होली इनसेन्स डे. सगळ्या भुरग्यांक खेरीत भाशेन उलो मारलेलो आसा. न्हयच फकत आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांक, जीं दोतोनीचीं भुरगीं न्हय, ल्हान ताच्याहून ल्हान आसा तांकांय. तशेंच फकत क्रिस्ती भुरग्यांकूच न्हय, पूण तुमच्या वाड्यान
जी हिंदू मुस्लीम व दुसऱ्या धर्माची भुरगीं आसात तांकांय आमंत्रण दी म्हण तुमकां सांगलोलें. दिलां म्हण समजता. दिलां तुमी? दिवंक ना जाल्यार आयज दियात. 25 तारखेर, 26 तारखेर, 27 तारीख 3 दीस आमचे लागीं आसात. जाता तितल्या भुरग्यांनी त्या दिसाक सकाळीं 8 वाजता खेरीत मीस आनी आशिर्वाद ह्या भुरग्यां पासत जातलो. आमच्या गांवच्या सगळ्या भुरग्यां पासत, क्रिस्तांव तशें क्रिस्ती न्हय त्या भुरग्यांक. आनीक एक फावटी सांगता, जागी रावात सगळीं. क्रिस्ती तशें क्रिस्ती न्हय त्या भुरग्यांक आमी देवाचो आशिर्वाद, जेजूचो आशिर्वाद आमचे 400 वर्सांचे समरमणेचे समयार हो खेरीत दितले हांव. आनी हे मीस जाल्या उपरांत हो आशिर्वाद जाल्या उपरांत भुरग्यां पासत खेरीत कार्यक्रम, धाकटो असो कार्यक्रम केल्लो आसा. त्या कार्यक्रमान सगळ्या भुरग्यांनी हाजीर जावचें आनी आपले गिफ्टूय बीन घेवचे. सांजेच्या वेळार 28वेर आमचें फॅमिली डे सेलेब्रेशन. सकाळीं भुरग्यांचो दीस जाल्यार सांजेर फॅमिली डे सांजेर 7 वाजता सुरू जातलो. समजता तुमी डिनर कुपन सगळ्यांनी घेतल्यात म्हणून. आजून घेवंक ना जाल्यार तुमच्या PPCच्या वांगड्या लागीं तुमी ते घेवचे. आनी जाता ते भाशेन आमी सगळीं हाजीर जावया, बाराबर मेळून हो दीस सारया. आमची गिवींग ट्री आमच्या तरणाट्यांनी केल्ली हांगासर दिश्टी पडटा. ते धाकटे धाकटे धवे कागदाचे कुडके आसात, ते टॅग्स तेंचेर बरयलोले आसा कितें गरज आहा ती, कितें गिफ्ट तुमच्यान दिवपाक जाता तो. आनी हे गिफ्ट आमच्या तरणाट्यांनी आमच्या गांवांत भोंवून एक धाकटीशी सर्वे केल्या. म्हणजे कोणाक कसली गरज आसा. आयज काल कडेन आमचे चिकले कोण गरीब व्हडलेशे ना रे प्रेजिडेंट, चड ना, पूण थोडीं जाणां जी तांकां मेळ्ळ्या तांचे जी गरज आहा ती त्या टॅक्सांचेर आहा. आयज मुखार येता आसतना जेजूचो होमो घेतल्या उपरांत त्या वाटेन वयता आसतना एक तरी टॅग काडचो आनी व्हरचो. आनी त्या टॅगाचेर कितें बरयल्लें आसा, बडे आसतली 1 किल साकर, 1 किल तांदूळ, कितें आहा तें तुमी तें हाडचें आनी परतून ह्या झाडाच्या मुळाक दवरचें. कोणाकूय जरी तर टॅग मेळना जाल्यार आमचे यूथ कॉर्डिनेटर आहा स्टीवन, मीस जाल्या उपरांत धांव नाका, तेजे लागीं घेवचे. तो आनीक टॅग दितलो मागीर. बाबडीनो आनीक एकदां नातालांची परबीं सगल्यांक आनी नातालांची खुशालकाय तुमकां सगल्यांक आमच्या पातकुराच्या नांवान, म्हज्या नांवान, आमच्या साकिस्तांव फ्रांसिसाच्या नांवान, आमच्या PPCच्या नांवान, फाब्रिकाच्या नांवान आनी सगळीं वेगवेगळे तरेन आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसान वावर करतात, आमचे कूक, तांच्याय सगल्यांच्या नांवान तुमकां सगल्यांक परबी दिता. हॅपी क्रिसमस. आतां निमणो आशिर्वाद घेवंक आमी सगळीं तयार जावया. भावा भयणीनो, आशिर्वाद दिवचे आदी शेवटाचो आशिर्वाद दितना पयले सुवातेर आमी आयतारा दिसाक सगळीं वांगडी हांगासर येवन बरे तरेन आमची इगोज तुमी साफ केली. सगळें वातावरण सरभोंवती आसलें नितळ केलें देखून काळजांतान म्हज्या आनी पाद्रीघराच्या नांवान, फाब्रिकाच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयच्या दिसाक जायती मांडावळ घातल्या, जावं कोणें लायट्यो घातल्यात, कोणें कोदेल्यो घातल्यात, कोणें आमचो माटो घातला, कोणें गोठो केला, सगल्यांनी नखेत्र घातला, पोल्स तुमी डेकोरेट केल्यात सॅक्टर वायज. सगल्यांक तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. नांवां कोणाची घेना आनी कोणूय चुकला जाल्यार तुमी समजून घेवचें. तशेंच आयज आमकां हांगातान नातानियल आनी केजी आमचे भाव किरीत भाशेन आदार करूंक, तांचे बरोबर एंथनी कार्वालोय आसा, ताणें आमकां आदार दिला देखून किरीत भाशेन तांचे आमी दिनवास आठयता. आतां किरीत भाशेन आमचे तरणाटी तुमकां हावजी करतले. खंयतान हावजी हाडटलो तो स्टिवन पळयतलो, तयार ना म्हूण सांगता पूण धांवन वेतलो घोडी आनी हाडटलो. म्हणटकूच तुमी कॉफी पिता आसतना रावचे आनी किरीत भाशेन ह्या हावजीन तुमी वांटो घेवचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो मागुयात. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब आमेन जातलो. अगणीत मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काडूक पयस केलो आनी ताच्या मोहिमेमोद जल्मा वरवीं ही पवित्र रात परजोडीत केली. तोच बाप अगुणेचो अगूण
ओगुणाचो काळोख पयस करून आनी सुगुण्याच्या उजवाडान तुमची काळजां भरूं. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोश भरीत खबर गवळ्याक दिवन आपल्या दुतांक पाठयले. तोच बाप तुमची काळजां संतोशान भरूं आनी शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करूं. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं स्वर्गा आनी संवसारा मदें एकवट घडोवन हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागत दिवं आनी सुर्गीच्या सुखाक तुमकां पावों. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सवे सदां आसूं. वचून यात, आमचे मोदें देव, विथ अस गॉड इज देर. हे आमी समजून घेवंक, अदीक आनी अदीक तें जिवंक, त्याच इमानुएल आमचे मोदें देव ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.